आम्हा आतां 15-20 दिवस मागीर आतां भायर आयल्या. कशी जाता समज तुका भायर येवन? हां मजा येता सर. हां गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आणि आता घंटे जाले 8. म्हाका सैती स्टार्ट जाला. गुतना म्हाका कशी स्टार्ट जाला ऑटोमॅटिकली जाल्ले ते वेदरा निमित्त दिसता. केन्ना थंड, केन्ना गरम, केन्ना कसं डस्टी असतं. जस्ट उठयला आणि ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा. आज अम्मान सांगले की आज तिका त्या जवार भाजर घालून एक पोळ काडचें आसा. तेंचे आतां करता आसा. हांव प्रिपेरेशन स्टार्ट केला. तो गुचून दूदय हाडून जाला. तर ह्या पळया, ह्या पीठ अंतू असनो 2 दवलो बाजरा पीठ, 2 दवलो जवारी पीठ, 1 दवलो रुलां, कांदो, मिरसांग, मीठ, उदक घालून लायक करून पातळ करून अशी पीठ केला हांव. हे बघा अशी पीठ जेवका म्हळ्यार ते लायक करून पातलोचें जाता. चड पातळ केल्यार ते पानपळ्या पीठ म्हणके जाता, ते करचनाचें. तर अशी जो अम्मान सांगले की हें पोळ करी करून ताजे खातीर हांव करता आसा. म्हळ्यार चिके हेल्दी आसा न्हू ताजे खातीर. तिकाय लायक म्हाकाय लायक हेल्दी फूड केल्यार लायक न्हू. ताजे खातीर हांव हें करता आसा. हांगा दूद दवरला, च्या दवरला आणि कायले दवरला हून करच्या खातीर. फटाफट आतां पोळ काडता आणि तिका दिता. ताका कायलेन तो पोळ घालला. आता चिकी धांवक्या त्या पळया पोळ रेडी. 1 नंबर च्या आता सुपर हेल्दी फूड 1 नंबर जाल्लो न्हू है ना. सिंपल आसा, इजी आसा, तुमी करी येता. आनी हांगा आमकां दूद वयर येता आसत. चलो हांव तिका तांणी दिता. पोळ कशी आसलो मा आनी जाय वे आतां हांव तांणी पिता. हांगा पोळ काडटा आसा मेघल खातीर. फटाफट पिवया. च्या पिल्यार बेटर फील जाता म्हाका. उणो तर ताजे खातीर कसन क्लायमेट कसन जाला म्हाका गोतना. काल रात्री हांव वखद घेवन न्हिदलोलो, बट तरी पण चिकी बेटर आसा. काल तर म्हाका कंट्रोल करचें जाय न्ही. म्हळ्यार हांगा आसना हें एरिया आसना पुरो अशी भरला. तर हांगा मेथी भाजी रेडी जाली आनी हांव एगय आजी बॉयल केला. म्हळ्यार आज मेथी भाजी खावया की हांव सांगता आसलें. आनी हांगा आतां जस्ट फिजिओथेरपिस्ट येवन चमकली. आजी कशी असेल तुगे सेशन फिजिओथेरपिस्टाचें? हां हय, आज हांव आयकलें ती चंद करून म्हळ्यार स्टेप्सय चडत आशिल्ली आनी देंवत आशिल्ली. हां फर्स्ट टायम चडलेलो न्हू आज देंवलेली. हय आतां थोडे म्हळ्यार आतां ती चिक्के कॉन्फिडन्स येवच्या लागल्या. एक पटी कॉन्फिडन्स आयला मागीर ते ऑटोमॅटिकली ते कॉन्फिडन्स बिल्ड जाता न्हू. हां तो आजी फर्स्ट टायम. चल ठीक आसा, लायक जालें आजी. तूं म्हळ्यार एक स्टार्ट केलें ते मॅट देवचे ते एक मेन इम्पॉर्टंट. आतां ती थकल्या आनी सांजवेळ आमकां आसना डॉक्टरला वचचें आसा म्हळ्यार फॉलो अप खातीर. आजी ताकाय दाखोवया कितलें तुगेलें पावर आसा आजी. चलो बेस्ट. आनी बाकीचे आतां म्हाका शीत आनी पुरो करचें आसा. करया फटाफट. तो आमी आतां जस्ट आतां भायर सरल्यांक दाखोवन आम्हाला फॉलो अपा खातीर तांबो मुखार बेसले. आमी आतां गाडयेर वता आसा ती. सनसेट जाताच पळय. BKC ब्रिज हें पळय हांगा पळय. ते पुरो कॉर्पोरेट पार्क हे पुरो. म्हळ्यार पुरो ऑफिसीस पुरो हांगा आसता. पुरो बँक्स आनी पुरो तांगेर पुरो हांगा आसा पुरो. हें पळय हें BKC फुल कॉर्पोरेट ऑफिस हें पुरो. त्या डॉक्टराला क्लिनिक आमकां 45 मिनट्स आसा. हांव आरामशेर बेसला. हांव केन्ना हेंची वाठार येवचे, बट आमी जे वाठार ते ब्रिज धरला तातूंत 2 व्हिलर्स अलाउड ना. आमी आतां जस्ट बँड्रा पावल्या. आज मस्त ट्रॅफिक आसा हांगा. आतां आमी वता आसा ते केम्स कॉर्नरान. ते मस्त दूर आसा, बट आमी सीलिंग कोस्टल रोड त्या दवरून वतली. ताजे खातीर वग्गी पावतली पळया. बट तरी पण हें पळय ट्रॅफिक पळोवन तितले टायम लागता. गायस येदर सनसेट पळया कितलें ब्युटिफूल दिसता पळय आमगेली इद्राकस. आनी किचन दिसतना जेन्ना आमी रेक्लेमेशना पावतले न्हू तेन्ना बगलेन पुरा समुद्र आसा. ते आनी किचन दिसता. ह्या पळय पुरो मेट्रोच काम चालू आसा हांगा. आमी आतां रेक्लेमेशनाची ब्रिज धरतली. ताजे मागीर सीलिंकाची ब्रिज धरतली. वा पळय कसन रॉंग वेन तूं येताच पळय कसन. रायट दाखोवन लेफ्ट येवचें थोडं. वयर चमकल्यार बँड्रा
तो चमकले रेक्लमेशन सी लिंक आता मी वो तेकडे वच्चा ते एक ब्रिड्ज असं ते वच्चेस आमकां रोड फुल मस्त व्हड रोड आसा हांगा टोल असो तर टोला दाखोवन आमी सीधा डायरेक्ट आतां सी लिंक दवरून वगी पावतली हे तर टोल आयलें आमकां थंय वच्चा सी लिंक वो ते कडेन आम्ही आतां 15-20 दिवस मागीर आतां भायर आयल्या कशी जाता समज तुका भायर येवन आं मजा येता सर चलो आम्ही आता एंटर केला रेक्लमेशन सॉरी नॉट रेक्लमेशन सी लिंक सॉरी या सी लिंक वो ते पळय तर केबल वायर दिसतास न्हू थंय वच्चेस आमकां ब्युटिफूल दिसता रात्री टायमा न्हू हांगा आसता लायट आसता आनी लायट जे फ्लॅश देता न्हू ताजी वेरी सुपर दिसता का आनी हांगा पळया आतां दिसता पळया सनसेट कितलें छंद दिसता पळया आमी एंटर केले पळय हांगा आतां ब्युटिफूल रोड आसा सुपर आनी त्या पुरा वर्ली एरिया हांगा पळया कितलो व्हड व्हड बिल्डिंग्स पळया इतलें दिसना म्हळ्यार पुरा एअर पोल्युशन आसा ताजे खातीर दिसना इतल्या व्हड व्हड बिल्डिंग ना जाल्यार आसता छंद दिसता सी आनी हेंची रोडान स्ट्रेट चमकल्यार न्हू आमकां कोस्टल रोडय येता कोस्टल रोड दाखोवन वगी आमी केम्स पाव येता की रोडान आमकां सीधा वालकेश्वराक आमी वचयता आतां पळया बिल्डिंग्स सुपर हांगा दाखोवन आमी आतां कोस्टल रोडा एंटर करता सर ते ब्रिज सी लिंक सॉरी वर्ली वता फर्स्ट त्यांची बांदला जाल्यार ताजी मागीर हें आतां बांदला ह्या पळया ब्युटिफूल झिगझॅग रोड आसा ह्या पुरो फूल ह्या पळया वो रोड पळया फर्स्ट टायम हांव हांगा आतां कोस्टल रोडा येवचें येदोळ ते येयनी हांव हो कसं वय हां सुपर बार छंद दिसता ते कोस्टल रोड कसं ना अच्छा ओ ते वर्ली हे वर्ली सी फेस्ट हाँ ओ हंग चले बात अच्छा अरे ये गेला घर ये वर्ली सी फेस ये ओय पुढे वर्ली सी फेस असेल या ना असेल ना पुरा आता पुरा चेंज झाला ओ हंग चले बात अरे बापरे कितले दिवस मागीर येतस हांव या वर्ली सी फेसाक हांगा बायक्स अलाउड ना न्हू हां मागीर आमी कशी येवची मागीर हांगा अगं येवचें असल्यार हांगा हां चेंज जाला आतां म्हाका गुतू ना आतां फर्स्ट टायम पळयला हांव येदोल ते ह्या रोडार येयनीची हांव फर्स्ट टायम ह्या पळय ह्या मेगेल स्टुडंट आल बिल्डींग हे एनसी हे न्हू त्या नेहरू प्लॅनेटोरियम ह्या हाजी आयली आमी आतां हो ते पळय हाजी आयली हो ते ओ विंगडो दिसता हांगा पुरो आमा त्या महालक्ष्मी देवस्थान हे गाडी पळया सुपर आणि हे महालक्ष्मी देवस्थान पळया है ना हो पळया हे महालक्ष्मी देवस्थान हो हे फर्स्ट टाइम आयलोय हो येदोळ ते येनी ह्या रोडार हे पुरा म्हापशीच रोड न्हू हो कसो चेंज जाला हांगा पुरा ते एंटिला पळय होते मुकेश अंबानी घर येदोळ ते आतां सर न्ही येदोळ ते कोस्टल रोड ओ हे पुरा यांची ओड बाय साराज के अंगा योजना अंग तक डायरेक्टली थई नरीमन पड अच्छा नरीमन पड नी एंड जाता मगत मागते स्ट्रेचेस ओके कित चंद दिसतस ना सनसेट आम्ही पावले हांगा जस्ट एक्झिट या तर ब्रिज कॅन्डी आहे तुमकां दाखयता आमी पावली इतलो की ना दुसरी वाट आसतली आमी पावनासी तर आमी आतां जस्ट पावल्या आतां वचून स्टिचेस आनी पुरो काडचे आसा आतां आमी हांगा मेगल भयणी घर कडेन आयलेला सारांश सांगा चलो आंटी बाय बाय चलो अम्मा हांगा बैसले आतां आमी घर काडूत आसा ती तर गायस आमी आतां भायर सरल्या आमी वापस आतां कोस्टल रोड घेतला बहिणीला कारार होत तसं ती आम्ही घरकडे अम्मा स्टिचेस काढणं कशी फील जात अम्मा हा दुखते रे आता मला मस्त वेळ गेल ना बी ओके ओके त्याने आम्ही ते गेली ना ते जलते आता बी आम्ही स्टिचेस काढू आता आम्ही मेगा बहिणी ते चमकलेले ते थोडं जेवण केलं आणि ताजे मागीर आम्ही आता घरकडे भायर सरले आज अम्मा कितले दिवस मागीर भायर आयल्या
आता बाप ती सगळं तावळ लागून असणं ती भायरी असं म्हळ्यार चमकत असं बैसन प्रॉपरली म्हळ्यार आणि तिका म्हळ्यार चिकी आड सर्च असके हे कलरफुल लाईट दिसत ना त्या महालक्ष्मी मंदिर सिद्धिविनायक मंदिर पळया गणपती बाप्पा मोरया आम्ही जस्ट आता घरकडे आयले आणि हांगा अम्मा आरामशीर येऊन पावल्या कशी फील जाता तुका तर लाईक फील जाता आज मस्त दिवस मागीर ती घरा भायर चमकत येयला आता स्टिचेस पुरो काढली ना तुगेला मला कशी फील जाता तुका लाईक फील जाता तांडलावर जात की आता जाता कितें जीवस न्हू थंडला म्हण जाता ते आनी बरोबर रावताले चल तू आता गोळी पुरा घेतले तुगे घेतली आता दूध पियत आणि आरामसे रेस्ट करी असं करना कोण असलो म्हाका एडिटिंगा टाइम मेळ्ळी एक सांजवळ व्हरची आशिल्ली आणि इतली मेगन हालत खराब जालें आता हांवें असलो हुणवून दूध पिला हळद पुरो घालून म्हळ्यार चिक्के हे जेव्हा पडटा आतां हांव गोळी घेता हांवें ताची गोळी घेवन वयता आणि हांव व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुरो जाल्यार आमचे व्हिडिओ पसंद जाल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कॉम्पिटी कपल बाय गायज टेक केअर गुड नाईट